नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. रेल्वेक पॅसेंजर फाटल्यान किलोमिटराक 23 पैसे लुकसाण. 30 वर्षांत फक्त 45% प्रकल्प चालीक. अर्थसंकल्पात गोवा मुंबई एक्सप्रेस. लाचखोरीचे केशीत राणे बापूय पुताक घाम काढपी मिनेर भालचंद्राचो मायनिंग व्यवहार ना धड. कायदो खुट्याळ्याक लावन मायनिंग. डॉक्युमेंट लागले प्रुडंटाच्या हाताक. एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. मायनिंगातले ट्रक बार्जवाले सारखेल्याक दिल्ल्या रिणावेले 50% तरी व्याज मेळचे म्हण बँकांची सरकाराकडे मागणी. सरकारना तयार. 14 जुलयाक निमणो निर्णय. सरकारान पास केल्ले मयेचे कस्टोडियन प्रॉपर्टी विधेयक राज्यपालान पास करिनासतना धाडला परत. विधेयक मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेत. बिलातल्या तरतुदींचेर राज्यपालाक प्रश्न. गोवा शिपयार्डाच्या विस्तार प्रकल्पावेल्यान वाद. नेम खुट्याळ्याक मारून काम चल्ला. व्हाळ पुरयल्ल्यान घरांक धोको म्हण लोक काचाबूल. उपजिल्हाधिकारी पडलो मदीं. आणि फिफा वर्ल्ड कप सेमीफायनलीत ब्राझीलाक जर्मनीचे खडेगाठ आव्हान. अर्जेंटिनाची नेदरलँडाकडे झूज. ब्राझील जर्मनीच्या मिनी फायनलीचे सगळ्याक वारे. खबरो विस्तारान. रेल्वेक सध्या प्रत्येक पॅसेंजराचेर किलोमिटरा फाटल्यान 23 पैसे लुकसाण जाता. 30 वर्षांत रेल्वे मंत्रालयान 1.5 लाख कोटीचे 676 प्रकल्पांची घोषणा केली. फक्त 317 तडीक लागले. रेल्वे रुपया जोडटा. 94 पैसे मोडटा. हे वास्तव सांगत रेल्वे मंत्री गौडान मोदी सरकाराचो पयलो रेल्वे अर्थसंकल्प मांडलो. सेलफोन पोस्टांतल्यान तिकेटींग जातले. थेट विदेशी गुंतवणुकीचो प्रस्तावय आसा. वाडयिल्ल्या तिकेटींतल्यान रेल्वे 8,000 कोटी जोडटली. गोवा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेनीची अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या. High speed for existing trains will be achieved by upgrading the present network. Hence, an effort will be made to increase the speed of trains to 160 to 200 km per hour. The identified sectors are Delhi Agra, Delhi Chandigarh, Delhi Kanpur, Nagpur Bilaspur, Mysore Bangalore Chennai, Goa Mumbai. Passenger fares were kept lower than costs, thus causing loss in the passenger train operations. This loss kept on increasing from 10 paisa per passenger per kilometer in 2000-2001 to 23 paisa in 2012-13. In the last 30 years, as many as 676 projects were sanctioned worth rupees 1,57,883 crore. Of this, only 317 projects could be completed and 359 projects remain to be completed, which will now require as much as 1,82,000 crore. This fare revision will bring Indian Railways an additional revenue of rupees 8,000 crore. However, need more than 9 lakh crores. Need 9 more crore to complete the Diamond Quadrilateral network and about rupees 60,000 crore for introducing one bullet train alone. Railway PSUs have done very well and are financially sound. I propose to bring investable surplus funds of railway PSUs in the infrastructure projects of railways. Private investment in railway infrastructure, domestic as well as foreign. It is domestic as well as foreign direct investment. Ministry of Railways is seeking the cabinet approval to allow FDI in railway sector. Implies that we spend 94 paisa out of every rupee earned, leaving 6 paisa only as surplus. This surplus, apart from being meager, is continuously on decline due to non-revision of fare. Railway reservation system will be revamped into next generation e-ticketing system. Ticket booking through mobile phones and through post offices will be popularized. We will improve the system capabilities in e-ticketing. Indian Railway is on its way to fulfill that long cherished dream. I propose bullet trains by starting off with an early identified Mumbai-Ahmedabad sector.
मिनेर भालचंद्र नायकाच्या लाचखोरीच्या केशीन राणे बापूय पुता घाम काढलो खरो, पूण भालचंद्राचो व्यवहार धड ना हे उक्ताडार आयला. भालचंद्राच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. 75 मायनिंग करतना दहेज मिनरल्सान एकय दाखलो घेतिल्लो ना. आपल्याकडे लीज ना ही गजाल स्वतः भालचंद्र मान्य करता. हे पयलीं तो एके केशीत दोशी थारला. पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. कांय दिसां फाटीं दहेज मिनरल्साचो संचालक भालचंद्र नायकाक कोणूच वळखनाशिल्लो. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आनी आमदार विश्वजीत राणेचेर हात घालीत सावन मिडिया आनी खबरापत्रांतल्यान भालचंद्र फामाद जालो. मायनीच्या लिजाची फायल क्लियर करपाक सिनियर आनी ज्युनियर राणेन 10 कोटी लाच मागली म्हूण भालचंद्र नायक आरोप करता. तो म्हणटा त्या प्रमाण पर्येच्या प्रकल्पाची ईसी क्लियर करपाक राणेन लाच मागिल्ली. आरोपावयल्यान मायनिंग केसीची चौकशी करपी एसआयटीन प्रतापसिंह राणे आनी विश्वजीत राणे आड एफआयआर घाली. ह्या केसींतले डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. भालचंद्र नायकाच्या व्यवहाराचे कांय शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. वर्स 1995 दहेज मिनरल्साचे संचालक भालचंद्र नायकाची एकूय लीज गोंयांत नाशिल्ली अशें उद्देग आनी खण खात्यान नोंद केला. त्या वेळार खण खात्यान दहेज मिनरल्सा आड फटिंगपणा, फटीची म्हायती आनी डॉक्युमेंट आनी सरकारी स्टॅम्पाचो अनधिकृत आनी बेकायदेशीर वापर केला म्हूण उत्तर गोंय पुलीस एसपीक कागाळ केल्ली. ह्या गुन्यांवाक लागून भालचंद्र नायक भारतीय दंड संहितेच्या 447, 506 आनी 376 कलमां खाला दोशी थारिल्लो. पूण फक्त चड जाणटो म्हूण ताका त्या वेळार भितर उडयलो ना. 2004 खुद्द दहेज मिनरल्सान आपल्या प्रतिज्ञापत्रांत कंपनी कडेन गोंयांत वा भारतांतल्या बाकीच्या राज्यांत एकूय मायनिंग लीज ना हें स्पश्ट म्हणलां. 2007 भालचंद्रान कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां वा लीज नासतना परत पर्यां बेकायदेशीर मायनिंग सुरू केलें. ताचे कडेन पर्यां पंचायतीची सादी एनओसी ना. भालचंद्रान पर्यां मायनिंग सुरू करपाक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाची एनओसी वा मान्यताय घेतिल्ली ना. हो जालो कंपनीचो उद्देग. पूण दहेज मिनरलाचे पणजे ऑफिस आसा आनी अजाप म्हळ्यार ऑफिसाक पणजे महापालिके कडच्यान ट्रेड आनी ऑक्युपेशन लायसन्स सुद्दां घेतिल्लें ना. सगळ्या अर्जात दहेज मिनरल्सान फट पत्ते दिल्यात. भालचंद्र नायकान सिनियर राणेचेर आरोप केले खरे, पूण ताची बाजू दुबावाचीच दिसता. ताचो इतिहास पळोवन हे प्रश्न उप्रासल्या. प्रुडंटान ह्या सगळ्या आरोपांचेर भालचंद्र नायकाची बाजू जाणून घेवपाक ताका संपर्क केलो. आमच्या रिपोर्टरा कडेन ताणें दिल्ली प्रतिक्रिया अशी: आपल्याक सुप्रीम कोर्टान क्लीन चीट दिल्ली. राणेन तो आदेश मानून घेतलो ना. हांवें कांयच बेकायदेशीर करूंक ना. इतलें सांगून मुखावेलो प्रश्न आयकुच्या पयलींच ताणें फोन कट केलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सरकारान पास केल्ले मोयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विधेयक राज्यपालान पास करिनासतना परत धाडला. सध्या बिल मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या ताब्यात दिला. विधेयकातल्यो कांय तरतुदी राज्यपाल्याक खटकल्यात. कांय तरतुदींचो अर्थ लक्षात येना जालो, पण राज्यपालान ते विधेयक मुख्यमंत्र्याच्या कचेरीक धाडून स्पश्टीकरण मागलां अशें राजभवनातली सुत्रां सांगतात. मयेच्या विधेयकाच्या बाबतीत पोर्तुगाल आनी भारत सरकारामदल्या कराराचो मुद्दो उप्राशिल्लो. मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत गोंय विधानसभेन मयेच्या लोकांक इव्हॅक्यू प्रॉपर्टींतल्यान मुक्त करपाक म्हूण विधेयक पास केलें. तें बिल विधानसभेन मान्यताये खातीर राज्यपालाक धाडलें. राजभवनातली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण राज्यपाल भारतवीर वांचून ह्या विधेयकाचो अभ्यास करपाक बरोच वेळ घेतलो. राज्यपालाक विधेयकांतल्यो कांय तरतुदी लक्षांत आयल्यो ना. ताणें आपल्या स्टाफाक कामाक लावन विधेयक समजून घेवपाचो यत्न केल्लो. राज्यपालान विधेयकांतले मुद्दे काडल्यात ते अशे: विधेयकांतले कांय कायदेशीर तरतुदींचेर आपल्याक दुबाव. विधेयक विधानसभेत परतून धाडचे परस मुख्यमंत्र्याकडच्यान स्पश्टीकरण घेवप योग्य दिसलें. भारत हो स्वतंत्र सार्वभौम देश. गोंयान 52 वर्सांच्या मुक्ती उपरांत आपलो कायदो करपाक पुर्तुगेज सरकाराक कळोवपाची गरज कित्याक? आमच्या देशाचे वा राज्याचे कायदे आमी स्वता करपाक जाय. विधेयक परत विधानसभेत धाडल्यार ते पास जावंक एक वेळ लागूं येता. ते परस ते सरळ मुख्यमंत्र्याक धाडून स्पश्टीकरण मागोवप राज्यपालाक योग्य दिसलें. सगळ्या गजालींचो अभ्यास करपाक राज्यपालाक 4 म्हयने लागले. 20 दीस जाले राज्यपालान हें बिल मुख्यमंत्र्याकडेन स्पश्टीकरणाक मागपाक म्हूण धाडिल्लें. सोमार मेरेन तरी मुख्यमंत्री पर्रीकारान ताका जाप दिवंक नाशिल्ली. सोमारा सांजे राज्यपाल भारतवीर वांचूक गोंया सावन दिल्ली वचपाक भायर सरले. सद्याक गोंयाक राज्यपाल ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. दाबोळे विमानतळार कस्टम्सान 5.5 कोटीचे स्मगलिंगेचे 20 किलो भांगर सोमारा जप्त केले. एअर इंडियाच्या एक लोडराक आनी कतार एअरवेजच्या 3 प्रवाशांक भांगरा सयत अटक केल्या. मीना ट्रॅव्हल्सचो एमडी जावेद हो मुखेल आरोपी. ताणें फुज्ज्यो काडल्यो.
ताजी ट्रॅव्हल एजन्सी फ्लायटिंग विमानतळावेल्या सेवांनी हातभार लायता. ताणे ते भांगर पॅसेंजराकडच्यान घेवन कतार एअरवेज फ्लायटीत चडोवपाक दिले. भांगर जप्त जाला म्हण कळटानाच ताणे फुज्यो काढल्यो. आता घेऊया एक विराम.